आज खंय तरी हे 150 डबे मेळ्ळे आसात FDA डिपार्टमेंटाची मॅडमय हांगा पावल्ली आसा बजरंग दल आनीक आमी DSPच्या मदतीन राज सराच्या मदतीन आमी आयज राज सराकय आपोवन हाडलो आनीक ही रेड कंडक्ट केल्ली आसा 150 डबे मेळ्ळ्यात जितून गायेच्या चरबे पासून काडलेलें तूप म्हणजे ते हें आसा फॅट तेजे डबे हे आसात FDA डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता हे म्हाका दिसता खंय तरी महाराष्ट्रान रुची गोल्डाची कंपनी आसा आनी ह्या रुची गोल्डाच्या कंपनीचे सगळे डबे आसात आनी तेतून हे सगळे स्टॉक वयता तो सांगता महाराष्ट्रान खंयच्या कंपनीन वयता म्हणून माल आनी म्हाका दिसता हे परत भेसळ जावन रुची गोल्डाच्याच डब्यान भरून आमकां तेल म्हणून परत गोंयांत धाडले वता देवाक घालपाक आनी घरान यूज करपाक ह्या रुची गोल्ड कंपनीचेर स्ट्रिक्ट कारवाई ही गोंय सरकारान म्हाका दिसता कंडक्ट करपाक जाय ह्या रुची गोल्डाचे तुमी सगळे डबे आतां तुमकां दाखयल्ले आहात 150 डबे आसात रुची गोल्डाचे आनी तेणें एक्सेप्ट केला हेका बीफ टेलो म्हणटात तेका बीफ टेलो आनीक बीफ टेलोचे पासून तयार केल्ले हे 150 डबे हे खंय तरी साधारणतः 100 गायेक मारून तेंची चरबी कडून हेजे हे टेलो तयार केला हो टेलो काय कितें ते आमकां खबर ना पूण आमी रिक्वेस्ट करतात प्रत्येका कडेन सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हाजेर कडक शासन जावपाक जाय डीप इन्क्वायरी जावपाक जाय इज दीस रुची गोल्ड कंपनी हेतून इनवॉल्ड आसा काय कितें हें आमकां कळपाक जाय कारण सगळे डबे जे आसात ते रुची गोल्डाचे आसात रुची गोल्ड कंपनीक FDA कडल्यान नोटीस वचपाक जाय आनी पुलीस स्टेशना वेल्यान आमी मेन्शन करतले आमचे कंप्लेनीन भितर रुची गोल्डाचें नांव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.